Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दत्तगड जो भाग असा तो PHC पोंडा अंडर येता तातून सस्पेक्टेड डेंग्यू केसीस जे आमकां मेळ्ळ्या ते एप्रील म्हयन्याच्यान आमकां स्टार्ट जाले. म्हणजे पयलीं एक दोन केसीस येताले, आतां पर्यंत आमकां 10 ते 12 केसीस हांगा मेळ्ळे आसा सस्पेक्टेड डेंग्यू केसीस. सो सगळे पेशंट्स हांगा इन्वेस्टिगेशन्स केल्ली आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आनी ट्रिटमेंट घेवन ते बरे आसा. पण आमकां जेन्ना ही केसी मेळपाक लागले फर्स्ट विकानच एप्रिलाच्या, तेन्ना आमी हावस टू हावस इन्स्पेक्शन केलें. मागीर खुद्द आमी त्या एरियांनी जेन्ना पळोवपाक गेल्ले अलॉंग विथ द पंच मेंबर्स की तेन्ना थंय आमकां अशें दिसलें की लोकांनी तेंचें जें पिवपाचें उदक आसा ना जाल्यार न्हावपाचें जें उदक आसा तें बॅरलांनी दवरलेलें आसा काय तेन्ना तांकां वॉटर सप्लायक अल्टरनेट डे येता. सो त्यांनी ते बॅरल जे आसा ते सारके दवरून थापूंक नासले. सो प्लस तेंचें जे सुवेज वॉटर आसा ड्रेनेज वॉटर जे आसा ते त्यांनी गटारांनी सोडलेलें आसा. सो आमी तांकां परत सांगलेलें की हो जो प्रकार आसा तो थांबोवपाक जाय आनी परत आमी रिइन्स्पेक्शन परत विजीट करतले. सो जर तशें त्यांनी कंप्लाय करूना जाल्यार अलॉंग विथ द पंचायत मेंबर्स PWD डिपार्टमेंट्स आमी कारवाई करतले. सो त्याच्या मागीर आमी पुन्हा परत एकदा 18 तारखेक एक मिटींग घेतिल्ली जे आमचे लोकल पंच आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले, रहिवाशी आशिल्ले दत्तगड एरियाचे आनी PWD वॉटर सप्लायचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले. सो त्या मिटिंगेन सुद्दां आमी अर्जंटली तांकां डिमांड केला की सोर्स रिडक्शन ड्रायव एक करपाक जाय, क्लिनलीनेस ड्रायव. म्हणजे त्या वाठारांत खुबशे लोकांनी कचरो बी असोच उडयल्लो आसा, तातूंत प्लास्टीक पिशव्यो आसा, कप्स आसा, बॉटल्स आसा. सो तो एकठांय जाल्लो आसा. तर थंय पावसाचें उदक ना जाल्यार कसलेंय उदक जर उरत जाल्यार परत ब्रिडींग जावंक शकता मोठ्या प्रमाणात मॉस्किटो ब्रिडींग. सो ते क्लीन करपाची गरज आसा. म्हणून अर्जंटली आमी क्लिनलीनेस ड्रायव तांकां घेवपाक वॉर्ड वायज घेवपाक सांगला. आनी लोकल पंचायत जे आमचे पंच आसा त्यांनी आमकां सहकार्य दिवपाचें पूर्णपणे त्यांनी आमकां मान्य केला. प्लस रहिवाशांकय आमी विनंती केला की त्यांनी जे उदक जे ते सांठून दवरतात ते 2 दिसां वयर नाजाल्यार 2 ते 3 दिसां वयर ते सांठूंक न्हय आनी दवरत जाल्यार ते इट शूड बी कवर्ड. म्हणजे फूल लीड आशिल्ले बॅरलांनी दवरात नाजाल्यार एक टायट क्लॉथ ताका बांदून दवरपाचो. तो त्या खातीर आमी परत घराघरांनी वचून लोकांक तशी जागृताय केल्ली आसा, लोकांक दाखयल्लें आसा की ह्या उदकान तुमकां मॉस्किटो जाय जाल्यार तेंच्याच घरांतली जी भुरगीं आसा नाजाल्यार घरांत जाणटेलीं आसा तांकां ती माल पडूंक शकता. सो हे आमी इम्पोर्ट केसीस म्हणू शकता काय इम्पोर्ट जाल्ल्यो काय थंयच जाल्या ह्यो डेंग्यू केसीस जाल्या म्हणटा त्यो? थंय ते रहिवाशी थंय जे आसा ते चड करून कामाक हे दुसरे भागांनी वयता. फक्त ते सकाळची कामाक वयता, रातची येता. सो दिसभर त्यांच्या घरान कोण आसना. आमकां जेन्ना आमी घरान विजीट केल्ली तेन्ना तेंची फक्त जाणटेली आशिल्ली आनी भुरगीं आशिल्लीं घरा कडेन. ते दादले जे आसा नाजाल्यार मेन फॅमिली अर्निंग मेंबर्स आसा ते भायर आशिल्ले. सो ते मायग्रंट असल्या खातीर ते आनी खंयच्या सायटीर वयता नाजाल्यार भायर वयता, फोंड्या भायर वयता कामाक. सो एक्सेप्ट दत्तगड सोडून आनीक खंय अश्यो फोंड्या वाठारांत तुमकां मेळ्ळ्या अश्यो केसी डेंग्यूच्यो? केसी आसा आनी तातूंत आमी रोखडी उपाययोजना केल्ली आसा. आमकां चड करून पयलीं मध्यंतरी आमकां नाजरकुर्टी एरियांनी मेळिल्ले बट 3-4 म्हयन्या पयलीं. पण आतां आमी तो एरिया पूर्णपणे क्लीन केलो. थंय रहिवाशांचो सहभाग हो अतिशय म्हत्वाचो आसलो. आमी थंय लोकल पंचांक अपील केल्ले आनी त्यांनी मागीर आमकां खुबशे सहकार्य केलें आनी आतां थंय आमचे केसीस खूब कमी जाले, म्हणजे नाच जाले. सो आतां हे 12 केसी म्हणलेले ते 12 केसी लोक बरे जाल्ले आसा काय अजून ट्रिटमेंट घेता? सगळे बरे जावन घरा कडेन आसा. ओके. आनी तेच्या फुडें जावं नये म्हणून आमी तांकां फिवर कोणाक जर येयलो जर जोर आसत जाल्यार हेल्थाक कळपाचें नाजाल्यार आमचे थंय NMs वताच आनी तीय नोटिफाय करता. तशेंच आमी लोकल पंचांकय इन्फॉर्म केल्लें आसा की वॉर्ड वायज एनी फिवर केसीस टू नोटिफाय. ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्याच्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 ते 12 केसीस डेंग्यूच्यो दत्तगड वाठारांत सापडल्या. आनी त्यान भायर 2 केसी आहा त्यो नागजरकुट्टी हांगासर मेळ्ळ्या. पण ह्यो जे केसी आशिल्ले ते सगळे सद्या आतां बरे जावन तांकां डिस्चार्ज दिल्लो आसा. पण जे स्टोर उदक जाता आनी जी गार्बेज हेजे लागून जी मॉस्किटो ब्रिडींग करता ओपन उदकान ती स्टॉप करपा लागून डेली जे हेल्थ आहा डिपार्टमेंट ते ड्रायव घेत आसा. तशेंच तेंच्यांनी पंचायतीक हे कळयलां की खंयच स्टोरेज उदक उरपाक जायना म्हणून प्रिकॉशन घेया म्हणून. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.